प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 वोड 1 ते 6 पर्यंत. लूक चॅप्टर 9 वर्सेस 1 to 6. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी आनी अधिकार दिलो आनी देवाचें राज परगट करचे खातीर आनी वायटाकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां धाडले. ताणें तांकां अशें सांगून धाडले, वाटेक दांडो, पोट्टी, खाण जेवण, दुडू कांयच व्हरो नाकात आनी 2 आंगावळी तुमचे कडेन आसची न्हय. खंयच्याय एका घरांत भितर सरशात, ते स्वाते वेले भायर सरो पर्यंत थंयच रावात. कोण तुमकां घेना जातीत जाल्यार त्या नगरांतले भायर सरतना तांचेर आड गोवायकी दिवचे खातीर तुमच्या पांयांची धूळ पर्यंत झाडून उडयात. म्हणटच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान परगटीत आनी पिड्यावंतांक बरी करीत गांवान गांव भोंवले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपल्या 12 आपोस्तलांक धाडटा. आनी कित्याक धाडटा काय भाव भयणीनो, हें धाडप जाल्लें जेजू खुर्सार वेच्या आदीं. म्हणटच जेजून आपल्या शिसांक अधिकार दिल्लो पिडेवंतांक बरें करपाक, देंवचार काडपाक आनी जें राजाचें काम करूंक जाय आसलें तें ती तयारी करपाक. कित्याक तो त्या गांवांनी वचपाचो आसलो देवाचें उतर परगट करपाक. ताणें सांगूंक ना आपल्या शिसांक देवाचें उतर परगट करपाक. तांकां फकत सांगलें, वच थंयसर आनी तांकां बरीं कर, हांव तुमकां म्हजो अधिकार दितां आनी म्हज्या अधिकारान वचोन तुमी तें काम करूंक जाता. आनी भाव भयणीनो, जेजून तांकां आनी एक सांगलें. ताणें सांगलें, समजा एक व्हडलो राजा, एक व्हडलो मनीस त्या जाग्यार येता जाल्यार थंयसर तांकां बरें आमंत्रण मेवता. पूण तांकां अशें आमंत्रण मेळपाक ताणें उमीद करूंक नाका. कित्याक थंयसर ताका लोक नाकारतले, लोक तांकां पयस दवरतलो. पूण तांकां म्हणटा, जेन्ना कोण तांकां नाकारता, कोण तांकां पयस कोत्ता, कोण तांकां खोटांनी भायर घालता, कोण तांकां लागीं दवरिना, कोण तांचे कडेन उलोवंक पासून तयार ना, जेन्ना अशें घडटा, जेजू म्हणटा, तुज्या पांयांची धूळ पासून हा ती तूं काडून उडय, फाफटून उडय आनी फुडें वच, दुसऱ्या घरा कडेन वच आनी थंयचो देवाचें उतर परगट कर. कित्याक गाय म्हणलें जेजून अशें? भाव भयणीनो, आमी जाणो की आमच्या घरान कसली धूळ येत जाल्या, कसली मेळे येत जाल्या, आमी कितें करता? आमी तें घरान दवरिना, आमी पुसता, आमी सान मारता आनी तें भायर उडयता. तेच भाशेन जेजू आपल्या शिसांक सांगूंक सोदतालो, कोण जेन्ना ते देवाचें उतर परगट करूंक वेतले आनी थंयचो लोक तांकां नाकारतलो, कित्याक ते आतां जेजूच्या राज्यान आसात, ते जेजूचे पाटलावदार म्हणून, ते जेजूचे शीस म्हणून, आनी लोक तांकां नाकारीत जाल्यार, तांकां पयस दवरीत जाल्यार, तांकां आमंत्रण बरें दिना जाल्यार ताणें कितें करूंक जाय? ताणें आपल्या पांयांची धूळ फाफटून उडोवंक जाय. म्हणजे जें ताका लोकांनी पयस केलां तें थंयसर सोडून ती आतां फुडें वचोंक जाय. कितलो लोक केन्ना जेन्ना लोक तांकां नाकारता, कोण तांकां वायट म्हणटा, कोण तांकां दुखयता, ती आतां बसतात, ताका कोनशाक रडोंक लागतात, सायबा म्हणटात, हांव तुजें काम करूंक गेल्लो, लोकांनी म्हाका अशें केलें तशें केलें, आनी आतां उदास जावन रडोन आपल्या देवाचें काम करपाचें बंद करतात. कित्याक ती आतां तांच्या मोगानूच पडल्यान. जो कोण आपणाचो चड मोग कोत्ता ताच्यान जेजूचो मोग करूंक जायना. जेजू म्हणटा, तूं तुकाच विसर, तुजो खुरीस घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. म्हणटच जेजू भाव भयणीनो, लोक आमकां नाकारीत जाल्यार, लोक आमकां पयस दवरीत जाल्यार, लोक आमकां थापटां मारीत जाल्यार, लोक आमकां वायट उतरां उलयत जाल्यार, लोक आमकां गायत सॉरीत जाल्यार, आमी ताजेर चोत्राय धरिनासतना फकत आमी चोत्राय जेजूचेर धरूंक जाय. ताजें उतर परगट करपाक आमी वचोंक जाय आनी तेन्नाच की सगळे त्रास भोगून आमी जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरतले. आनी एक दीस
तो हें काम केलां म्हणून, आमी खरे पाटलावदार जाले म्हणून, आमी ताजे शीश जाले म्हणून आमकां एक व्हडलो इनाम तो दितलो. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी जी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, फकत मिसाक गेले, इगर्जेक गेले, तेर्स केलो, मागणें केलें आनी आमी नातालांची परब केली आनी पास्कांची परब केली म्हणजे आमी क्रिस्तांव जायना. आमी क्रिस्तांव जाता जेन्ना आमी जें आमचो संबंद जेजूशी आहा, जें आमी शिकल्या, जें आमी पाळटा तें दुसऱ्यांक आमी सांगता. दुसऱ्यांक जेन्ना दुसऱ्यांचें जिवीत सारकें ना, ती सारकें जिवीत जियेनात, आमी तांकां वचोन सांगता. वय लोक म्हणटलो तूं तुजें काम कितें, तुका कित्याक पडलां, पूण आमी तें सोडिनासतना मोगान आमी तांकां जेन्ना सांगता, कित्याक आमकां जाय तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण मेळ्ळें, आमकां जाय तांचें जिवीत बदल्लें, ज्या भाशेन आमचें जिवीत बदलना तेच भाशेन आमी वचोन हें देवाचें उतर परगट करूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. भाव भयणीनो, हांव सजमतां की हें दिसपट्टें देवाचें उतर जें आमी आयकता आमकांच, आमचेंच मन बदलता, आमकांच फायदो जाता, आमीच तें उतर आयकता आनी पाळटा. आमी फकत आयकना पूण आमी तें उतर कोत्ता. तर आयज आमी जें उतर कोत्ता आनी आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता तेंच दुसऱ्यांक सांगपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.